namaskar koran, yeyat namaskar koran, yeyat namaskar korat somyam, yeyat namaskar korat, yeyat namaskar korat, yeyat namaskar korat somyam, yeyat namaskar korat, yeyat namaskar korat, yeyat namaskar korat somyam. जेजू, सगळे म्हजे काळजांतसान हांव तुका नमस्कार करतां. ही कृपा तुवें म्हाका दिल्याय. हे कृपेन बरोवन म्हजें जिवीत सगळें तुजें स्वाधीन करून तूं म्हजो मस्तक आनी हांव तुजो सांदो कसो जिवंक म्हाका घोटाय दी, बळ दी. आनी बरी वागोन तुज्या आनंदांत हांव भाग घेतां. तुजे शांतींत हांव जियेतां. तुजे उर्बेन म्हजें सगळें तूं तुजो वावर करीत राव. आनी हांव तुका सहकार करीत रावतलों. प्रत्येक सुस्कारान तूं म्हजें सगळें रिगताय कुडींत मनांत ओतम्यांत, आनी तुजें बरेंपण म्हजें सगळें तूं भरून काडटाय. तुजें बरेंपण आनी म्हजें जें हांवें म्हज्या वस्तुंकी एकठायलेलें आसा म्हजे कुडींत मनांत ओतम्यांत, तें सगळें तुजें स्वाधीन हांव करीत रावतां. सुस्कार भायर सुट्टना तुका हांव समर्पितां. तूं मोगळा जेजू हें सगळें पत्करताय, म्हाका नितळ निर्मळ कोत्ताय आनी तुज्या बरेपणान तूं म्हाका भरून काडटाय. आर्गां दिनवास मोहिमा वाखाणली तुका. आनी म्हजे दोळे तुजेरूच लावन तुजीं किरणां कुरपेचीं, दयेचीं, काकळुतीचीं म्हजे भितर शिरोन म्हाका पेकोवणी हाडटा. आनी म्हाकाच न्हय, जाणें म्हाजे कडेन मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्याय पासत आनी तांकां तुज्या ताब्यांत करून तुजें बरेंपण तांकांय फावो कर. थोडीं जाणां बदलतलीं म्हूण आमकां खात्री नात. तीं आसात तीं तशींच आसात आनी तीं दर दिसा अदीक आनी अदीक वायट जायत वतात. बोरवांसो आमचो बिगडटा, पूण तरी पूण
तुचेर पातयेवन जेजू, तुचेर विस्वास दवरून जेजू, आमी तांकां सगळ्यांक तुजें स्वाधीन करून तूं तांकां पेकोवणी हाड आनी तांचें जिवीत तुजें सारकें करून घडोवन हाड. जेजू, ह्या एकवटान तुज्या भुरग्यांक जीं तुजे सांदे जावन आसात तांकांय तुजे एकवटान दवरून तूं तांकां पेकोवणी हाड कुडीची, मोनाची, आत्म्याची, आनी आयज जीं आपलो जल्माचो दीस सोमरोमतात तांकां तूं बरेंपण फाव कर. सगळ्या काजारीच्या जिवितान जियेतल्या भाव भयणां पासून आमी मागता तोरीची तांची चिंतना, भावना आनी ते संबंद आसात. तुजी दया काकळूत तांकां दाखय, तुजें बोगसणें तांकां दी आनी तुज्या एकवटान ती एकामेकाचो मोग तुवें केलाय तसो करूंक तांकां गोठाय, मदत, बरेंपण फाव करूं आनी उर्बा दी. तांच्या भुरग्या बाळांक ती नमुने जावं. मागता त्याच प्रमाणे भुरग्यां पासत ती एकदम दुयेंत आसात तांकां पेकोवणी दी. त्याच प्रमाणे तरणाटी आजून कितें करूंक जाय, कसलो अभ्यास करूंक जाय थंयसर खूब तांकां गैरसमज जाल्लो आसा, ओड्डफूड जातात. तांकां तुजो पवित्र आत्मो दिवन तांकां दिशा दी आनी त्या प्रमाणे तांचो अभ्यासूय करूंक तांकां मदत कर. सगळें शिकोन जाल्या उपरांत काम सोदतात तांकां काम फाव कर. काम मेळ्ळ्या उपरांत बरे तरेन ती तातूंत घडोवन येवंक तांकां मदत कर, गोठाय दी. मागता सगळीं आमची भाव भयणां जीं कैदी आसात तांकां तूं सुटका दी. विधवा जालेलीं आसा तांकां तूं मदत कर. जाणटेल्यां पासत तूं तांचो परामर्श कर. जीं दुयेंत आसात, भुरगीं, तरणाटीं, प्रावड म्हणजे विदादीची आनी जाणटेलीं तांकां सगळ्या जाणांक तूं
स्पर्श करून ताका पेकोवणी हाड, बरी करून ताका घरा हाड आनी घरा पडून आसात तांकांय गोठ कर आनी तांचे वावरान तांकां गोठाय दी. जी एक्सिडेंट जावन एकदम मोडलेली आसात तितल्याय पासून आमी मागता जेसू. थोडीं जाणां एकदम वायट स्थितीर आसात ताका तुजो स्पर्श कर आनी ताका पेकोवणी दी आनी बरी करून ताका घरान ताचे हाड. मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्याय पासून आमी मागता जेसू तांकां तुजें बरेंपण फावो कर. सगली आमची मागणी देसां आसात ती आमची आनी हेरांची ती सगली तुजे स्वाधीन करून तूं ती शांती पळय जेजू. आनी आमी सगलीं तुज्या एकवटान सगली आमची मागणी मनांत आनी काळजांत धरून तुज्या एकवटान म्हणटा. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायण्यांक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. R35 घेवया.
मागूया देवा एका जपाच्या संस्कारात तुवें आमकां तुज्या कोश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुणाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं मनासणाच्यो सोडवणेचो फळ आमकां बगूंक फावो कर तुजो चेतन राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा